म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी आतां देवाचें उतर आयकलां न्हय. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देव आमचे कडेन उलयता. आतां तुमी म्हणटल्या ही देवाचीं उतरां की म्हजीं उतरां? कितें कळटलें तुमकां? आतां देवाचें उतर सदांच आमकां बरें पळय तें निवडूंक करूंक प्रेरणा दिता, वायट करूंक न्हय. आतां आमच्यान बरें वा वायट निवडूंक जाता म्हणून पयले वाचपान सांगलां. बरें पूण खरें म्हणल्यार तेंय करूंक आमकां जायना. पळयात, पावलू सुमूर्त पाळटालो आनी तो आमकां सांगता, हांव कितें बरें करूंक जाय तें जाणो, पूण तेंच म्हाका करूंक जायना. कित्याक लागून? भितरल्यान आमकां एक आडो आसता. हो पातकाचो आडो आमचे मदें आसा आनी हो पातकाचो आडो आमीच घडून हाडलेलो आसा. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारकी केलेली, पूण ताणें आमकां एक बरो गूण दिल्लो आसा, स्वतंत्रपण. आनी ह्या स्वतंत्रपणान आमच्यान निवडूंक जाता. पूण आमी पळयलां की स्वतंत्रपणान पर्यंत आमी निवडच्याक आमचें आपलेपण आसता आनी आमी खूब पाटी आमी देवा सारकींच जावंक सोदता. पळयात कशे भाशेन एवेक सैतानान सांगलें, कितें सांगलां तुमकां देवान? ना ना ना, तें कर नाका, तें तर तूं करची, तूं देवा सारकें जातलें. देवा सारकीं जाताना आमी जेन्ना आमी निवडटा ताका विसरता आनी आमी देव जावन आमी निवडटा आनी ताचो परिणाम मागीर तो आमकां दिता. आमकां इफेलान ओडून वता तो. आनी भितरल्यान आमचें जिवीत सगळेंच सांकळ्यांनी बांदून आसा, बोनकोणीत भितरल्यानूच आसा आमी. ताका लागून आमी भितरल्यान खुशालकाय जियेना. देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा. आमची आवय बापूय सगळें आमचे पासत करतात, तरी पूण आमी निराशी. कित्याक हें भितरलें आमचें जिवीत तें आमी देवा सुरशी हाडूंक जाय. जेजू आमकां सांगता, हें तुमी आयकलां न्हय, हें सांगलेलें आहा सुमूर्तींत. कितें सुमूर्तींत सांगलेलें आसा? देवान जें मोइजेसाक सांगलें तें आतां तुमी आयकलां आनी तें तुमी पाळूंक जाय. पूण हांव तुमकां आनिकूय सांगता, कित्याक तें भायल्यानूच न्हय, भितरल्यान कशें करूंक जाय पळय तें. आमी खूब पाटी हांव चमोक कोत्ता म्हणटा, पूण भितरल्यान आमकां आस आसा, म्हाका हें तुवें केलेलें जाय, तें केलेलें जाय, हें म्हाका जाय, हें म्हजेंच सगळें म्हाका जाय. पूण जेन्ना आमी मोग करता तेन्ना दुसऱ्यांचें तर आमी ताचेर आदारून तांचें पळोवन ताका तर आमी सगळें बरें करीत जाल्यार खरेपणी आमी न्हय, जेजू जो आमचे भितर आसा ताकाय चिटकोन ताकाय एकवटोन आमी बरें पळय तें दुसऱ्यां पासत कोत्तेलें. कित्याक आमी जेन्ना दुसऱ्यां पासत कोत्ता तें कोणा पासत कोत्ता? ताचेच पासत कोत्ता. म्हणजे आमी ताच्या जिवितान भाग घेता. जशी आमची कूड, प्रत्येक सांदो आसा, सगळे सांदे बरे भाशेन एकामेका बरोबर जियेतात. पूण जेन्ना आमी पातकान जियोंक लागता तेन्ना हें भितरलें आमचें जिवीत पर्यंत आमी ओगडायता. ताका लागून आमकां दुयेंसां जातात. आमी तर जेजूच्या एकवटान रावत, कितें जाता तितलें ताचे सवें दवरीत आनी सैतानाक आमी हुकूम घालीत, हांगसरलो वच म्हणून म्हणजे सृश्टिलो तो आयकतलो. कित्याक जेजू सवें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन येवंक लागता. आनी जशे भाशेन आमचे कुडींत सगळें सारकें ठापटीप जाता ते भाशेन ताचे सवें आमी रावले म्हणटच सगळें ठापटीप जातलें. पूण हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी मागण्यांची मनशां जावंक जाय, नाजाल्यार हें घडपाक ना. कसली मागणी? आमी उलयता तितलेंच न्हय, तो आमचे कडेन उलयता तें आयकोंक जाय आमी. हाका लागून आमी मागणी म्हणटात ती म्हणूंक जाय, पूण आमी देवाचें उतरूय वाचूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचें उतर सुमार 2 अध्याय
वो 3 अध्याय वाचतात तेन्ना कितें जाता आमच्या मनांतली पळय चिंतनां आसात ती नितळ जावंक लागतात देवाच्या उतरांतल्यान. आमकां तें सुरवातेक समजना पूण कोत्तां कोत्तां तितलें हें सगळें भितरलें आमचें निवळ जावंक लागतलें आनी आमकां स्पश्टपणी सगळें दिसूंक लागतलें देव आमचे कडेन त्या उतरांतल्यान उलयता तें आमी आयकोन ताचे प्रमाणें आमचें जिवीत ताच्या आदारान जिवंक लागतलें. कुरपेन आमी जियेतले. आमचे वस्तूंकी जायना तें हाका लागून जेजूक धाडलो न्हय. आमचे वस्तूंकी आमच्यान बरेपण करूंक जायना जालें. तातूंत सदांच आमचें आपलेपण आसता. आतां आमी कोणान आमकां दादल्याक आनी बायलांक कोणान केल्लें आसा देवान केल्लें आसा. पूण कित्याक लागून केल्लें आसा ताच्या हुकुमा प्रमाणें आमी जिवच्याक. पूण आमी कितें करता हें सगळें ताचो हुकूम विसरता बायलेकूच पळयता दादलो दादल्याकूच आनी मागीर आमची मागीर सगळीं आयज आमकां सांगलां ते प्रमाणें आमची वासना स्टार्ट जाता आनी ती मागीर आमकां लैंगीक पावंड्याचेर वतात आनी आमी तर आमच्या मनांत पर्यंत तर पोदवार केलो जाल्यार तो पोदवार कसो जावंक लागता. आमी आजून तें करूंक ना पूण भितरल्यान जालेलें आसा. जेजू आमकां शिडकायता आनी म्हणटा हांगसर पर्यंत आमी नितळ निर्मळ जावंक जाय. म्हणटच ही चिंतना आयली की ना रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय कित्याक तो आमचे भितरूच आसा. जेजूक ती ओपून दिली की ना तातूंतली आमी मागीर भायर सरतली. आनी आमी जशे भशेन तो आमकां पळयता ते भशेन आमी देवा सारकी एकामेकाक पळोवंक लागतले. एकामेका बरोबर उलोवंक लागतले. एकामेका बरोबर आमी वावरूंक लागतले. तेन्नाच की स्वर्गीचें राज आमचे मदें आयलेलें आसा ही भशेन आमच्यान म्हणूंक जाता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो हें कठीण न्हय. हें एकदम सोंपें पूण आमची दणवण आसूंक जाय. हें तर जायना जाल्यार आमी उपवास करूंक जाय बाकीचें सगळें करूंक जाय. कित्याक आमची कूड मन आत्मो आमकां जाय पळय तशी वागना. देंवचारान आमकां भितरल्यान कशे भशेन घडोवन हाडलेलें आसा ते भशेन आमी जियेता. तें काडच्याक आमी ताका हारोवंक जाय. जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. हे भशेन आमी केलें की ना मागीर पळयात आमची प्रगती जातली आनी आमी एकामेका पासत मागत रावंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो भावनो आयज आमी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवा सारकें जिवोवया. ताणें आमकां सांगलां भुरग्यां भाशेन आमी जावंक जाय आनी आयज आमी भुरग्यां पासत मागता. देवान तांकांय राखची सांबाळची आनी तांचे पासत आमी मागचें. आतां तुमी म्हणटल्यात आयज काल भुरगीं कित्याचें कितें म्हणटात करतात वय आतां ती सगळीं मोबायलाची भुरगीं जाल्लीं आसात. सगळो थंयचोच तांकां सगळें मेळटा आनी तीं खूब हुशार जाल्लीं आसात. पूण तांचे बरोबर आमच्याय आमी जेजूच्या एकवटान तांकां पाळो दिवंक जाता. तांकां आदार दिवंक जाता. तांकां आमी कंपनी करूंक जाता. कित्याक तो सगळें जाणो आनी तो आमकां शिकयता. तर आमचे हात अशें उंटीन दवरया दोळे बंद करया आनी हें केन्ना विसरूं नाकात की तो आमकां जिवी दवरता. प्रत्येक सुस्कार जो आमी घेता तेन्ना आमी ताका अणभवता. कित्याक सुस्कारांतल्यान आमी जिवी उत्ता आनी जिवीत अणभवता. हें जिवीत जितलें आमी ताचें सगळें आदारून ताचें सगळें समर्पून जियेतल्या तितली आमी ताचे सारकी अदीक आनी अदीक आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी जावंक लागतल्या. खूब जाणां आमी हे भशेन जियेता. ताका लागून आमी ताका दिनवास या पूण आनिकूय खोलायेन जिवंक आयज आमी ताका भास दिवया. उठली म्हणटच थोडो वेळ तरी 5 मिनट ताका एकवटोन हे भशेन रावया. न्हिदतना सगळीं आमची चिंतना भावना आसा ती ताचेर धरून न्हिदोंक या आनी आख्खी रात आमची मागण्याची जावन तो आमकां जशे भशेन आमी ताचे कुडींत जिवंक जाय ताचे कुडींतले खेरीत किरकोळ सांदे ते भशेन तो आमकां घडोवन हाडटलो आनी दीसभर मागीर आमच्यान सगळें ताचे बरोबर पळोवंक जाता उलोवंक जाता आनी करूंक जाता. ते भशेन घडोवन येवंक हो वेळ आमी ताचे बरोबर सारलेलो आसा.